झकारियास प्रवादेच्या पुस्तकावेले वाचप. सियोनाची दुवे गायन कोर आनी खुशाल जा. हो पणे हांव येता, तुजे मदें ठिकाण करूंक येता, असो उलयता तो सर्वेस्पोर. त्या दिसा खूब राष्ट्रां सर्वेस्पोराक एकठवतलीं. ती ताची परजां जातलीं, पूण तो तुमचे मदें ठिकाण करूंक रावतलो. आनी दोलबारांच्या सर्वेस्परान म्हाका तुजेशी धाडला म्हूण तूं वळखतली. पवित्र देसान आपले दायज कशें सर्वेस्पो जुडाक सांबाळटलो आनी नव्यान जेरुसलेम आपले काशाचें करून घेतलो. आख्खे मनशाकूळ सर्वेस्परा मुखार ओगे रावूं, कित्याक तो आपल्या पवित्र ठिकाणा थावन उठून येता. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा, म्हजे तारका देवा सवें मुरगोडटा. ताणें ल्हानवीक चाकोनीचेर दिश्ट घाली, सगल्यो पिणकां म्हाका भागी म्हणटल्यो. सोर बोलिश्टान म्हाका केली अजापां. पवित्र ओर्चीत सदां ओर्चीत ताचें नांव. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा, म्हजे तारका देवा सवें मुरगोडटा. आपली भक्ती करतले थंय आमचो देव पिणके पिणकेन काकलूत दया दाखयता. आपलो बलिश्ट हात उबारून सर्वेस्पोर काळजांत मनांत गोर्व धरतल्यांक धांवडायता. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा, म्हजे तारका देवा सवें मुरगोडटा. पदवेदारांक सदरां वयले शेवटीता, ल्हानविकांक तो माय मोगान वयर काडटा. बुकेलोल्यांक दादूस करता देण्यांनी, ग्रेस्तांक जाल्यार खाली करून परतिता. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सवें मुरगोडटा. उगडास धरून आपल्या दयाळ मोगाचो इस्रायलाक आपल्या चाकराक बालगिता. अब्राहमाक आनी ताच्या पुतुवांक दिल्लें उतर विस्वासी देव सांबाळटा. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सवें मुरगोडटा. उद्गार. Sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy. Sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy. देवाचे उतर आयकतात आनी पाळटात ती सगलीं सुभागी. Sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू लोकां कडेन उलयता आसतनाच ताची आवय आनी भाव भयण पावून सोडलीं आनी भायर उबी रावन ताचे कडेन उलोवंक सोदतालीं. पूण आपणाक ती खबर दितले लागीं उलोवन जेजून अशें म्हणलें, म्हजी आवय कोण, म्हजी भाव भयण कोण? आनी आपल्या शिसांक हात दाखोवन म्हणलें, ही आसात म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण. कोणूय स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापाची खोशी करता जाल्यार तो म्हजो भाव, ती म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ
म्हजे बापाची खोशी करतात. नियाळाक आदार. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आपल्याक खबर दितोल्यांक म्हणटा, जीं कोण देवाचें उतर आयकतात आनी ताचे प्रमाणें चलतात तींच म्हजी आवय आनी भाव भयणी. आमच्या कुटुंबांत, समुदायांत, पवित्र सभेंत आनी समाजांत मोज्यान कशें देवाचें उतर आयकूंक म्हाकाची बापाक संपुरूंक जाता. सायबीण मायन बापाची खुशी केली देवाचें उतर आयकून. ताची खुशी करूंक वावुरया. तिणें मनशा कुळाचें चिंतलें. आमचें चिंतिनासतना दुसऱ्यांचें पयलें चिंतूंक वावरूंक गरजेचें. देवाचे पुताची आवय म्हूण गर्व घेवन जिवंक ना. आमकां नांव, पदवी, जोयत मेळटा तेन्ना ल्हान जावन तिचे भाशेन देवाक खालती जावंक वावुरया. आपूण गरबेस आसतना पासून मावशी भयणीक आदार दिवंक तुर्तांत गेली. आमी कितलीं वावरान गुंतलेलीं आसां. दुसऱ्यांचे समुदायांत, पवित्र सभेंत आनी समाजाची सेवा करूंक निभा दिवची न्हय. जेजू आपलो पोती न्हय आसतना देवाची येवजण स्विकारली. आमच्या कुटुंबांत एकामेकाक मोगान आनी रेस्पेतान स्विकारून एक जिवाळ पवित्र कुटुंब बांदून गरजेचें. वगेपण आपलें जिवीत सारलें आनी कश्टांक, आव्हानांक मागण्यांतल्यान फुडो केलो. आमी आमचेर कश्ट, दूख आनी आडकोळी येतात तेन्ना ओगेपणान आनी मागण्यांतल्यान तांकां फुडो करूंक मागुया. आयज आमचो थाराव जावन दी. मारये भाशेन दर दिसाक आमचें समर्पण करून दुसऱ्यांची सेवेक आयतीं जावंक वावुरया.